नमस्कार योकार गोवा टुनाइट दीप्ती नागवेकार। सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। मरणा उपरांत दोळे, लिव्हर, किडनी दान करपाचो मुख्यमंत्र्याचो सोपूत। अवयव दान DDSSY सकयल हाडपाचो प्लान। मुख्यमंत्री म्हणटा GMCन रोकडीच ट्रान्सप्लांट फॅसिलिटी। देशभर पातळटा नियंत्रणाक केंद्रान दिल्ली मार्गदर्शक तत्वां पाळपाचो PHC, CHC जिल्लो हॉस्पिटलांक निर्देश। मुख्यमंत्री म्हणटा केशी कंट्रोलान, भलायकी खातें अलर्टार। गोंयांत आध्यात्मिक पर्यटनाचेर फोकस, म्हयन्या भितर स्पिरिच्युअल सर्किट जाहीर। पर्यटन मंत्र्याची टुरिझम एम्पावर्ड कमिटी कडेन चर्चा। गोंय करतले स्पिरिच्युअल डेस्टिनेशन। कळंगूट, कानोळे, नागवा, हडफड्या रद्द जाल्ले ODP चालीक। जनहित याचिकेचेर हायकोर्टाची TCP खाते आमदार लोबो फ्रांसिस सिल्वेराक नोटीस। स्पीड ब्रेकर एक सारखे दवरून साइन बोर्डाचे मेंटेनन्साक PWD दिता कॉन्ट्रॅक्ट। उत्तर आणि दक्षिणेक नेमतले 2 कॉन्ट्रॅक्टर। मंत्री काब्राल उलयलो। सरकारान रायडर मेनिया आणि सनबर्न EDM फेस्टिवलांची फी देवोची न्ही। हणजूण कोमुनिदादीन दोगांकडच्यान एणे 48 लाखा वयर फी वसूल करची। हायकोर्टाची ऑर्डर। अनंत चतुर्दशी चवथीचो उत्सव सोंपलो। अंदू अनंत चतुर्दश 10व्या दिसा। थोडे सार्वजनिक गणपती आज, उरिल्ले चल्ले फाल्यां गंगेक। पळयात सार्वजनिक गणपतींचे विसर्जन। आणि संवसाराबरोबर गोंयांतूय मनयली ईद मिलाद उन नबी। गोंयभर शारांनी मुस्लिमांनी काढली मिरवणूक। खबरो विस्तारान। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान लिव्हर, किडनी, दोळे दान करपाचो सोपूत घेतलो। BJPच्या कार्यकर्त्यांक अवयव दान करूंक प्रोत्साहन दिवंक BJPन खासा मोहीम हातीन घेतल्या। अवयव ट्रान्सप्लांट करपाची प्रक्रिया DDSSY सकयल हाडपाचो सरकाराचो प्लान। लिव्हर आणि काळीज ट्रान्सप्लांटाची सुविधा GMCन सुरू करतले म्हूण मुख्यमंत्री सांगता। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फॅमिली वेलफेअर गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया हांच्यानी ऑर्गन डोनेशन हो कार्यक्रम खूप मोठ्या प्रमाणात सुरुवात केला। आम्ही पळयता की ऑर्गन डोनेशन केल्या उपरांत कितलेशाच नवीन लोकांक जीवनदान दिवपाचे जे प्रकार जीवनदान दिवपाक मेळटा आणि ताच्याच खातीर ऑर्गन डोनेट करपाक जाय अशें म्हाका दिसता। हांवें आत्ताच तुमच्याच समोर म्हणजे ऑर्गन डोनेशन करपाची सर्टिफिकेट म्हणजे रजिस्ट्रेशन केलें आणि तातूंतल्यान किडनी ताच्या उपरांत लिव्हर आणि कॉर्निया हे डोनेट केले। ऑनलायन फॅसिलिटीज अवेलेबल करून दिल्या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फॅमिली वेलफेअर। कोणूय इजिली रित्या म्हणजे ह्या हेजेर वचून करूं शकता, बट विलिंगली सगळ्यांनी करचें। म्हणजे रिजन ऑर्गन डोनेशन सायटीचेर गेल्या उपरांत स्वताहून हे ऑर्गन डोनेट करपाक शकता। ताची सर्टिफिकेट तुमकां मेळटा, ती सर्टिफिकेट तुमी दवरूं येता। हांव तर सगळ्या लोकांक आव्हान करता की तेंच्यांनी ऑर्गन डोनेशनच्यो इनिशिएटिव्स घेवच्यो आनी ऑर्गन डोनेशन करपाक लागचो। गोवा हाज्या फुडली इनिशिएटिव्स घेवपाचे आसा। आमचे DDSSY कार्ड आनी मेडिकल रिएम्बर्समेंट हाजेरूय बी आमी अशा पद्दतीच्या किडनी डोनेशना खातीर म्हणजे किडनी ट्रान्सप्लांट करपा खातीर फॅसिलिटीज अवेलेबल करून दिवपाच्यो आसा। लिव्हर आनी हार्ट हे दोनूय ट्रान्सप्लांट सुद्दां जे आसा पळय ते गोंयांत सुरवात जातले। ताका लागून इवन दो एडवान्स फॅसिलिटीज जी आसा ती गोंयांत अवेलेबल करपाची आसा। डेंगूचो राज्यांनी उद्रेक। डेंगूच्यो केसी कंट्रोल करूंक केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान दिल्ले दिशा निर्देश पाळपाचे आदेश PHC, CHC आणि जिल्लो हॉस्पिटलांक दिल्यात म्हूण मुख्यमंत्री सांगता। फाटल्या म्हयन्यान केशी वाडिल्ल्यो, आता कंट्रोलान आसा म्हूण मुख्यमंत्री सांगता। गोंयान डेंग्यू बाधितांचे केशींचेर खंय खातें नदर दवरून आसा।
2 दिसा पयलीं हेल्थ मिनिस्टरान मिटींग घेतल्या. डॉक्टर मनसुखभाई मडवियान वयल्यान प्रोटोकॉल फॉलो केला. सो दॅट वी हॅव गिवन इन्स्ट्रक्शन फॉर ऑल द PHC, CHC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टू फॉलो द इन्स्ट्रक्शन गिवन बाय द डॉक्टर मनसुख मडविया अँड आवर हेल्थ मिनिस्टर. सो दॅट ते कंट्रोलान उरपा खातीर फक्त निश्चितच आमी पुराय आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट काम करता. Is it on the right number of cases? 16 deaths have been reported. एक्चुअली तेज्या मदल्या काळात थोडेशे केसीस वाडलेले, बट आयच्या घडी कंट्रोलान आसा. On a decline? येस सर. गोंयान आध्यात्मिक पर्यटनाचेर फोकस. पर्यटन खात्यान म्हयन्या भितर स्पिरिच्युअल सर्कीट तयार करपाचे टार्गेट दवरला. पर्यटन मंत्री रोहन सांगता. पर्यटन मंत्र्याची टुरिझम एम्पावर्ड कमिटी कडेन चर्चा जाली. गोंयाक स्पिरिच्युअल डेस्टिनेशन करपा बरोबर वेलनस आनी योगा टुरिझमाक खंय उर्बा दितले. We have taken the proposals from Temple Connect to move ahead, starting with the Temple Connect meet in Goa in October itself. Developing spiritual circuits discussions have happened, and I think within the next 1 month we should be able to announce spiritual circuits which also include not only temples but also build around it will be yoga, will be wellness and other things which will be made as one particular proper circuit. त्या करता असताना एक एम्पॅनल एजन्सी अपॉइंट करून तांकां projecting the state while changing the perception is a thought which we have started with. The empanel agency with the thought which they will come after discussing with our people here who are sitting here, will stitch a document which will allow this documentary to run in a couple of episodes which will start showing the perception change of what it is. छत्रपती शिवाजी महाराज ची हिस्ट्री आम्ही सदांच उलयत आसा. सप्तकोटेश्वर नार्वेच्यान सुरू जाली आनी फर्मागुडी जालो, आणि तीच ऑपॉर्च्युनिटी घेऊन आम्ही ह्या वर्सा आम्ही the topic of discussion also happened of Shiv Jayanti festival which had announced in the last sector. Chief Minister wanted this Shiv Jayanti to be done in major part. Ki the 350 years of Rajya Abhishek, we need to have a coronation thing done well. And taja khatir organizing the Shiv Jayanti festival, tourism department will be organizing this at one venue, plus supporting the 6 cities which we have announced in the past. Prominently the fort at Ponda, which we are trying to look along with the development of the surrounding area, whether we can come with the thought of the museum there, how it has been done in terms of centenary celebrations in Maharashtra and surrounding areas, neighboring states, how best practices we can take so the next generation knows that Chhatrapati Shivaji Maharaj's contribution to the state in terms of the fight against the Portuguese and retaining our identity and retaining our temples. This is something which needs to be known by every generation. कळंगूट, कानोळे, नागवा, हडफड्या रद्द जाल्ले ओडीपी चालूच दवरपाच्या जनहित याचिकेचेर हायकोर्टान TCP सयत आमदार मायकल, फ्रांसिस सिल्वेर आनी हेरांक नोटीस काडल्या. 2022 TCPचे कक्षेंतल्यान ही सुवात भायर काडिल्ली म्हूण आर्ग्युमेंट. उपरांत चीफ टावन प्लॅनरानूय झोनिंगाक काडिल्ले सर्क्युलर बेकायदेशीर म्हूण दावो. गोंयभर रस्त्यावेले स्पीड ब्रेकर एक सारखे जाय, खेरीज सायन बोर्डाचे मेंटेनन्स जावचे म्हूण PWDन 5 वर्सांचो कॉन्ट्रॅक्ट दिवपाचें थारायला. मंत्री काब्राल प्रुडंटा कडेन उलयलो. PWD कडेन रजिस्टर्ड आशिल्ले 2 कॉन्ट्रॅक्टर उत्तर आनी दक्षिणेन नेमतले. एपा वरवीं कामाचो ट्रॅक दवरतले. काम सारखे जायना जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टराचेर एक्शनीचे मंत्री उलयला. नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा ते स्पीड ब्रेकर आसा, हे युनिफॉर्म जावपाक जाय, आनी तेजे खातीर आमी नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा कॉन्ट्रॅक्टर 5-5 वर्सां अपॉयंट करतले, जे पयलीं स्पीड ब्रेकर सारखे घालपाक जाय, आनी तेजो पेंटींग आनी सायन बोर्ड हे नॉर्थ आनी साउथ गोवा सेपरेट कॉन्ट्रॅक्टर आसले, PWDचे कॉन्ट्रॅक्टर, प्रायवेट म्हणल्यार PWD कॉन्ट्रॅक्टर, आनी हे स्पीड ब्रेकर मेंटेन करपाक ते तेंची जबाबदारी आसतली. आनी आमचे ॲप जो आमी PWD ॲप केला की इट शूड बी अ ॲप, आनी थंय जर फाल्यां टेंडर काडटली आनी ते मेंटेन करना जाल्यार पिपलाचे सपोर्टान आमी ते कॉन्ट्रॅक्टरांक धरतले. नो डावट जे काम करतले, पूण तरी आसतना सोशल जे रिपोर्टर भाव आमचे पब्लीक आसता सोशली एक्टीव, तेणी रिपोर्ट केले जाल्यार आमी तेजे एक्शन घेतले. सो असो नॉर्थ आनी साउथ गोवा कॉन्ट्रॅक्टर आमी अजुनूय करपाचे, बट वी आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग दीस कॉन्ट्रॅक्टर्स स्टॅब्लीश फॉर क्रिएटींग स्पीड ब्रेकर विथ प्रॉपर इन्क्लिनेशन, सायन बोर्ड्स आनी पेंटिंग्स. जे फुडें दे वील बी गिवन अ कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ 5 years टू मेंटेन दी स्पीड ब्रेकर्स अलॉंग विथ दोज पेंटिंग्स आनी सायन बोर्ड्स. अशें करपाचे विचार हांवें प्रगट केलो आनी ते करतलो.
शेक अलॉट करतना 3 टप्प्यांनी वाटप जातले म्हूण पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगले. शेक अलॉट करतना 5 वर्सां परस मायज अणभव आशिल्ल्यांक 80%, उपरांत 1 वर्स ते 4 वर्सां मेरेन अणभव आसा तांकां 10%, जाल्यार 10% नव्या वेवसायिकांक संद मेळटली. शेकवाल्यांबरोबर मंत्री आनी मुख्यमंत्र्या वांगडा जाल्ल्या हाय लेव्हल बसकेन निर्णय जाले. ट्रेडिशनल गोंयकार भावांक हेल्प करपाक वी हॅव अ very friendly शेक पॉलिसी. इन स्पायट ऑफ दॅट दे हॅड सम कन्सर्न्स. दॅट कन्सर्न्स आय थिंक मुख्यमंत्र्यान आज बसून ते क्लियर केल्ले आसा. वॉट एवर मॅक्सिमम पॉसिबल टू हेल्प देम दॅट हॅज बीन डन. वन गुड थिंग इज 10% फॉर अनएम्प्लॉयड youth has been kept so that new people get a chance in this business. And 90% भितर आमी आनी एक कॅटेगरी तयार केली, 1 to 4 years for people of 1 year and experience and above. 5 years and above will be considered in the balance category. So they are also satisfied. Balance their issues in terms of the आमी ते तांकां पिकेट फेन्सिंग सगळें कितें तांकां क्लॅरिटी जाय आशिल्ली ती दिल्या. So whatever best we can, we have helped. We are awaiting numbers from environment. सिवरेजीचे आणि बाकीचे कन्सर्न दे हॅव टॉक टू द एनवायरमेंट मिनिस्टर. एनवायरमेंट मिनिस्टरा कडल्यान जे कंप्लाय करपाक आणि जे नंबर्स तांचे कडल्यान येतले दॅट वी वील एडॉप्ट इन आवर पॉलिसी अँड एन्श्योर दॅट द पॉलिसी कम्स आउट एज सून एज पॉसिबल. फाटल्या कॅबिनेटाक जी पॉलिसी जाल्ली ती मुख्यमंत्र्याच्या ज्या आदेशा प्रमाणे वॉट एवर टेंजिबल चेंजीस विच हॅव बीन डिस्कस्ड वील बी इनकॉर्पोरेटेड अँड दॅट पॉलिसी जाता इतले बेगीन कॅबिनेटाक हाडून वी वील टेक इट आउट. चड सीएमाक देव बरें करूं म्हणटा की ताणें ही मिटींग आपोवन आमचे फायनल जे इश्यू आसले ते फायनल केले देखून. आनी तशेंच ट्युरिजम मिनिस्टराक आमी देव बरें करूं म्हणटा. निलेश काब्रालाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच मायकल लोबो आनी दिलाला लोबो हाकाय आमी काडटा. तशेंच दुसरे MLAक आमी पयलींच देव बरें करूं म्हणटा. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. रायडर मेनिया आणि सनबर्न फेस्टिवलांची फी कमी करपाचो हणजूण कम्युनिदाद प्रशासक आणि गोंय सरकाराचो निर्णय हायकोर्टांत कडेक. रायडर मेनियाचे पेंडींग 12,67,000 आणि सनबर्न आयोजकांचे 36,95,000 येणे आदी वसूल करचे. हणजूण कम्युनिदादीक कोर्टाची ऑर्द. पैसे फारीक करी मेरेन फेस्टिवलाक खंय परवानगी दिवंक मेळची ना. मार्केटान जागो दिवंक खंयच्या बाजारकाराकडच्यान पैसे घेतले ते विरोध करतल्यांनी दाखोवचे. बेटेच आरोप करचे न्ही म्हूण बाणस्तारीचो सरपंच दामोदर नायकाची चॅलेंज. कांय लोक बेटेच वाद करतात, बाजारकार खंय खोशी. मंत्री आमदार गोविंदान मार्केटाची पळोवणी केली. बाजारकारांनी मार्केट खंय आपले घर कशें नितळ दवरचे. आता मी 10 वर्ष झाली मार्केट बांधता. एका वत त्याका वत त्याच्या पायावर सगळे करून मिनिस्टरान बांधून दिल्या. लाईनीन दिल्या आणि तो स्लॉट फुल भितर गोंयकारांक दवरला. बाणस्तारचो आणि माझ्या या वाड्यावेले एकट्या भुरग्यांना अडवना. सगळे एकामेकाक घेऊन सुशागादान तो बाजार जावंक जाय. इश्यू केलो हे गेलो म्हणून जायना. आणि ते सांगता हेच्यान पयलीं ते सगळे बाजारकार आसा कोणाकडल्यान दामोदरान 1 रुपया घेतल्यार दाखोवचो आणि सांगचे. गेल्ले फाटी आरोप खंयचेर जाल्लो पळय बाजारकाराचे पैसे घेता 10,000 50,000 एकट्या मनशाक कशें विचारचे. पवित्र स्थान आसा आमचो वडेश्वराच्या फुडें रावन सांगता तुका 1 रुपया 1 फ्रुट्स घेतल्यार दाखोवचे. केन्नाच पाडाकडे आतां हो म्हाजो फोर्थ टर्म केन्नाच पाडाकडे 1 रुपया कितें झगडी जाल्यार येता आमी सॉल्व करता. बरे भशेन रावा आणि बरे भशेन धंदो करान चला. तुमी कितें प्रॉब्लेम आसा आमकां सांगा. आतां घेणे येता म्हाका जागो जाय हांगा तुका जागो जाय. आमी म्हटलें कितें गोंयकार आसा ते पयलीं बसया पडकी जवळ बसा तांकां उठोवया. पूण ओपनूच करीना आनी कोणी आडोवन दवरला थंयसर न्हू तांकां आमी उठयतले ते जाय न्हू फुड्यान. ते मागीर बाबा भायले असले जाल्यार तुमी बाबा एडजस्ट भायर करा. ते सगळे रेडी आसा भायले एडजस्ट करपाक. खंयचोय जे एक नवी वास्तू ज्या वेळाचेर आमी सुरवात करतात त्या वेळाचेर थोडेशे अडखळे येतले. पूण ते रिजोल्व करपा खातीर एक 2-3 बाजार वचप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. कारण कितें प्रॉब्लेम्स आयले ते प्रॉब्लेम आमी कशे सॉल्व करपाक शकता ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां विचार करून आमची पंचायत जी आसा आनी कितें जर लागलें जाल्यार म्हजी सरकार येतान तेंचे बरोबर सातत्यान उबे रावतले. स्टुडंटां खातीर बाणस्तारच्यान शिरीष कुंकळकार. राजधानी एक्सप्रेसान अनहायजिनीक जेवण. ट्रेनीन जेवण पुरवण करपी मडगांवां रावणफोंडच्या वृंदावन फुड्साच्या किचनार FDAची धाड. ट्रेनीन दितात ते खाण जेवण अनहायजिनीक. रांदचे कुडीन बुरशेपणां. थंयचो वाठार बुरसो. FSSI रेजिस्ट्रेशनूय ना. FDAन किचन सील मारले. एक्शन सुरू. Complaint being filed with FDA
the inspection was conducted today at this base camp, which is supplying food for the trains, major trains leaving from Goa to various major destinations of the country. And today they have found very bad conditions, and notice have been issued to them that if they do not improve, they will have to shut down the entire operations. We are deeply disturbed that this kind of operations are going on in the state of Goa, and it's important that the railway authorities, whether it is Konkan Railway, whether it is South Central, South Western Railway, they need to take cognizance of the caterers, catering companies, and their subcontractors and the base stations where this food is being prepared. 7 days ago, the FDA team had visited here and given them an improvement notice. Asked the improvement notice, no action has been taken, so today they have issued them a stop work order. And the stop work order covers these 26 conditions, which if not implemented, they will not able to function from here. Units which are operating within their panchayat areas and are operating without licenses. It was shocking to note that there was no food license available with these people. For example, tiling, waste disposal, मागीर तेगे जनेलाची ती परिस्थिती जर पळयत जाल्यार इतली भयंकर सामके उलोवपाचेच न्हू, इतली कंडिशनाची परिस्थिती आसता. आतां मातशें तेंच्यांनी साफ सफाई केल्या, हेचे वर्कर्स हांगा आहात ते. साखळे नावेले बारस उत्सवाची परंपरा. पावस सोंपल्या उपरांत वांयगणी शेताचे सुरवातीक गांवच्या मानकऱ्यांचो उत्सव. वांयगण करपी शेतकारांक गोरवांक सांबाळपाची राखची म्हूण गाराणें. बडयांची बारस पानां फुलांनी सजयतात. उकडे शीत, आळू, 5 पाल्याची भाजी, उदकान काडिल्ले वडे देवाक नैवेद्य. बारस तकलेर घेवन शेतान वतात आनी न्हंयेंत सोडटात. साखळे न्हावेले बारस उत्सवाची परंपरा. पावस सोंपल्या उपरांत वांयगणी शेतीच्या सुरवातीक गांवच्या मानकऱ्यांचो खंय बारस उत्सव. वांयगण करपी शेतकारांक गोरवांक सांबाळची म्हूण देवाक गाराणें. लाकडाच्या काठयांनी तयार केल्ली बारस पानां फुलांनी सजयली वता. उकडो शीत, अळू, 5 पाल्याचे भाजये, उदकान काडिल्ले वडे हो देवाक खासा नैवेद्य. शेवटाक गांवचे मानकरी बारस तकलेर घेवन शेतात वयतात आनी बारस न्हंयत सोडटात. बारसीचो उत्सव आमी हांगा मनोवपाक लागून जमलेले आसा. आमचो गांव जो आसा तो 4 चौगुले आनी बाकीची पिळगी सगळे मेळून हो गांव आमी वसावळी येल्लो आसा. देखील आमच्या गांवाची ज्यो रिती परंपरा ज्यो आसा ती चालत आसा. आयज जो प्रामुख्यान जो कार्यक्रम आसा तो बारशीचो उत्सव. म्हणजे बारशीच्या उत्सवाचें एक प्रामुख्यान एक उद्दिश्ट आसा की हो एक वांयगण शेती जी आमची आसा ते वांयगण शेतीक लागून एक आमी जे कल्टिवेशन करता म्हणजे नांगरणीचें काम जें आसा म्हणजे मुहूर्त जो आसा तो आयज आमी हो मुहूर्त म्हणून आमी हांगासर मनयतात. आनी ही बारस जी आसा ती फुलांनी सजोवन तितूर त्या जी फुलांनी आमी सजयल्ली आसा तितूर आमी सगळे तरेचे आमकां जे अन्न जे आसा म्हणजे भात म्हण, पिठी म्हण, आळू, बाकीचे 5 तरेची भाजी, वडे अशातले त्या भितर घालतात. आळू सगळे शिंपता, आमाडे शिंपता, एक आमची बायल देवाचें हें करता, जेवण करता आनी तिका आमी सगळे हेल्प करता आमची सगळीं जाणां येवन आनी आमी तें सगळें करून सगळीं बायलां एक जाण आमी तें सगळें करून घेता. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. अनंत चतुर्दशीन चवथ सोंपली. अंदू अनंत चतुर्दश 10व्या दिसा. थोड्या सार्वजनीक गणपतींचे आज विसर्जन, थोडे फाल्यां गंगेन चल्ले. 1.5 दीस 7 दिसां उपरांत 10 दिसांचेर अनंत चतुर्दशी गणपती वर्साचे वाटेक. फुडल्या वर्सा बेगीन यो म्हूण सांगून गणपतीक निरोप.
सावयवेऱ्या अनंताच्या देवळात अनंत चतुर्दशी व्हड्या भक्तिभावान मनयली. उत्सवाक लोकांची मोठी गर्दी. अनंत चतुर्दशीच्या निमित्तान आमच्या सावयवेरेचे अनंत देवस्थानाक आज विष्णुयाग करून सगळ्या भक्तगणांचे कल्याण जावचें किंवा गोंयचो बरे तरेचो विकास जावचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आज मागणे करपा खातीर आव्हान करपा खातीर हांव आयिल्लो आशिल्लो. आयची पुजेक सगळे बेळेकार लोक आनी कोणी जे आसा तेंचे अनंत तेंगे कुलदैवत आसा तेणी आमी येवन एक श्रीफळ अनंता कडेन दवरता आनी भटमाम आमचे पुरोहीत ते अनंताचे सत्व जे पळय विष्णुयाग बी जाल्लो आसा सगळं काडून घेवन त्या नारळाक त्या श्रीफळाक सत्व दितात अशी आमी म्हणजे अशी आमची समजूत. गोंयच्या कांय घरांनी अनंत चतुर्दशी मनयतात. काणकाच्या आरोंदेकर फामील आणि पणजे अमोल कामतीच्या घरा अनंत चतुर्थी मनयली. म्हजें नांव अमोल मामाय कामत आनी आज आमगेर अनंत चतुर्दशीचो उत्सव आसा. वो 10th डे ऑफ गणेश किंवा 11व्या दिसा ऑफ गणेश आसता एवरी इयर आनी आमच्या घरान अरावंड 150 वर्सां पासून हो उत्सव चालू आसा. कितली वर्सां जाली? बरीच वर्सां जाली, पण हांव येता जवळ जवळ गेली 30 वर्सां जाली. वेगवेगळ्या सार्वजनिक गणपतींची मिरवणूक काढून विसर्जन झाले. पळयात खिणचित्रा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. संवसाराबरोबर गोंयांतूय ईद मिलाद उन नबी मनयली. प्रेषित महम्मदाचे जल्मतिथी निमतान ही ईद मनयतात. बेरेस्तारा गोंयभर शारांनी मुस्लिमांनी मिरवणूक काढली. आज आमचे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमाचे आज बर्थ एनिवर्सरी. तर आम्ही सगळे फोंडा तालुकाचे लोक आम्ही सगळे आज सेलिब्रेट करता आणि आमची हांगासून रेली आता अरावंड 2:45 भायर सरतली. हांगासून सदर मागीर आपले हे बस स्टँड, अल्मेदा स्कूल, सनग्रेस, शापूर, मागीर हवेली, बणबा आणि मागीर आमी परत येतले हांगाच येतले सेम येतले आणि हे आमी वार्षिक करता. हो जुलूस आमी गेली सादारण 40 वर्सांच्यान केला आणि फोंडा मुस्लीम वेलफेअर असोसिएशन ताचे खातीर लीड घेता. हांगासरले फोंडाचे सगळे बांधव, मुस्लीम बांधव तसेच हिंदू बांधव आमकां सहकार्य करता. जश्न आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह शेराए मरहबा जरा झूम के बोलो. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.